आमच्या देशान एक टायम आशिल्लो जेन्ना लक्झरी आयटमांक लक्झरी टॅक्स लागतालो. मागीर लोकांनी ओपोजिशन केलें आनी हे लक्झरी आयटम नेसेसिटी जाल्यो आनी ताजे खातीर तो टॅक्स काडलो. इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती लक्झरी न्ही, इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती नेसेसिटी. एक सायडीन बाब नितीन गडकरी इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता आनी दुसरे सायडीन धवळीकार ज्या ह्या इलेक्ट्रीक व्हेकलांक रातचे चार्ज करता तांकां 20% टॅक्स फी एक्स्ट्रा वाडयता. हाचो अर्थ कितें? वयले इंजीन इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करता, सकयले इंजीन इलेक्ट्रीक व्हेकल डिस्करेज करता. सो दीस वे आमचे देशाचे ग्रीन गोल्स म्हणून आसतात पळय, हे ग्रीन गोल्स आनी ग्रीन गोला खातीर जी पॉलिसी आहा, दिस इज वर्किंग एट क्रॉस रोड्स. दिस इज कॉन्फ्लिक्टिंग विथ इच अदर. सो ह्या सरकाराक कितें करप हेच कळना. ह्या सरकाराक फक्त एक कळटा की कशें तरी सर्वसामान्य मनशाक पिळप आनी तांचे कडच्यान पयशे खावप, इतलेंच कळटा. आनी हे ह्या पॉलिसीची जे डायकॉटमी आहा तातूंत हे एक्सपोज जाता.